राज्यसभेचे खासदार शांताराम नाईक हांणी खासदार निधींतल्यान 10 ॲम्ब्युलन्सी गोंयच्या हॉस्पिटलांक भेटयल्यात। हातूंतल्यो 5 ॲम्ब्युलन्सी तांणी गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत भेटयल्यात, जाल्यार उरिल्ल्यो 5 ॲम्ब्युलन्सी तांणी बाळी काणकोण दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल आनी उत्तर गोंय हॉस्पिटलाक भेटयल्यात। तातूंतली एक ॲम्ब्युलन्स तांणी मडगांवचे ESI हॉस्पिटलाक दिल्या। RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। 10 जे व्हेकल हांवें ॲम्ब्युलन्स दिल्यात, I have indicated to them. गोवा मेडिकल कॉलेजीन 5 मागिल्ल्यो, पण 5 तांचे कडेन दिल्यो गोवा मेडिकल कॉलेज, आनी 3 हांवें स्पेसिफाय केल्यो। एक म्हणजे काणकोणा, बिकॉज इट इज रुरल एरियाज वेअर ट्रायबल्स ऑल्सो स्टे। एक काणकोण धाडून दिल्या, एक बाळ्ळी हॉस्पिटला कडेन दिल्या। संबंद कुंकळी बिकळी सगळो वाठार कवर जातलो। आनी तिसरी एक व्हेकल आसा ती ESI ताणें मागून घेतली आपल्या आनी 2 हॉस्पिटल ह्या 5 पैकी सांगता, 2 पळय आसा, एक नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक दिल्या आनी एक सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक। अश्यो 5 डिस्ट्रिब्युशन जाल्यार 5 GMC कडेन हँडओवर केले। एक व्हेकलाची कॉस्ट अरावंड 9 लाख पर्सन। सो म्हाका पर्सनली खुशी जाता की म्हज्या हातांतल्यान, म्हज्या एम्पिलॅड फंडांतल्यान हो एक प्रोजेक्ट जालो म्हणून। सगळे कडेन हॉस्पिटलां मॉडर्नायज जाता, ते दिवार जी हॉस्पिटलां लेबर क्लासीक टॅकल करतात ती बी तशी मॉडर्नायज जावपाक जाय। ज्या हॉस्पिटलांक आमची बेजिकली लेबर क्लास आसात तांची हॉस्पिटलां जर कमी दर्जाची आसली जायत हे बरोबर दिसना। म्हणटकीच हेर हॉस्पिटलां बरोबर ती बी हॉस्पिटलां मॉडर्नायज जावंक जाय। ह्या ॲम्ब्युलन्साचे कितें जाता, फायदो कितें जाता, आतां आमच्यान बरी एक 108 स्कीम आसा ऑल ओवर इंडिया। आमची तेका सुरू केल्ली ती 108, आनी गोंयांत बी 108 इफेक्टिवली फंक्शन जाल्या। खूब भावना 108 आज कोणीय 108 अटॅक करता, ही आउटसायड 1G इज नॉट इन्क्लूडेड इन 108। ही ॲम्ब्युलन्स वेगळी, पण 108 हांव रेफरन्स करता इतल्या खातीर की टायमाक पेशंट इंजर जाता तांकां हॉस्पिटलांत पावोवपाची जबाबदारी 108 घेतल्या, हें बरें काम। तशेंच हे बी ॲम्ब्युलन्स पळय आहा ती काम करूं शकतले, कारण आज काल टायमार हॉस्पिटलांत पावोवंक जाय ते 50% जीव वाचतात आनी बरेच पर्संटेज लोकांक टायमार उपचार जातात। हे गोश्ट लक्षांत दवरून टायमार पावप हॉस्पिटलांनी हें अत्यंत म्हत्वाचें।